मोपा विमानतळाचे काम नेटान चल्ला। थळावे लोक मोपा विमानतळाक लागून खोशी आसात। मात या कामा खातीर 14 धनगर घराब्यांक स्थलांतर करचे पडटले। हांकां पयलीं दुसरे कडेन स्थलांतर करतले आनी मागीरच तांची घरां खाली करतले म्हण उतर पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी दिला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मोपा एअरपोर्टा खातीर धनगर थंय खूब वर्सां पासून रावतात, म्हणजे 2-3 पिढी तेजे थंय गेल्यो आनी एअरपोर्टाक तेंच्यांनी साथ दिवपाचो ठरयला, पण तेंच्यांनी पयलो डिमांड केलो रिहॅबिलिटेशन आमकां जाय म्हणून कमीच थंयच कासारवाडे ह्या पंचायतीन ते वयर रावतात सकयल तांकां कमीच आमी 36,000 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां दिवपाचो केलो। तेज्या भितरल्यान तांकां 800 स्क्वेअर मिटर इंडिविज्युअल एक घराक तांकां 800 स्क्वेअर मिटर तांकां दिवपाचें केलें। तेजे भितर 100 स्क्वेअर मिटराचो तांकां घर बांदून दिवपाचें केलें। तशेंच तेंची जी बकरीची शेड आसता ती 50 स्क्वेअर मिटरा भितर तांकां ती शेड करपाची केली। तशेंच तांकां मशानभुमी दिवपाची केली, एक हॉल दिवपाचो केलो आनी 800 स्क्वेअर मिटर तेंच्या नांवान दिवपाची केली। अशी कमीच म्हाका दिसता 11 काय 12,000 स्क्वेअर 14,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही तांकां दिवपाची केली आनी बाकीची जितली 36,000 स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा ही त्यांच्याच ताब्यान आसतली। थंय आनी दुसरो येवंक शकना, म्हणजे तेंचे बकऱ्यो आहा ते चरोवपा खातीर तांकां ती जागा दिली। ह्या रितीन तेंचो सेटलमेंट केला आनी हर एक घरान तांकां नोकरी दिवपाची केल्या परमनंट तांकां। ह्या रितीन तेंचो सेटलमेंट आमी करपाचो केला आनी तेंच्यांनी एग्रीड जाले आनी एक्सेप्शन दिल्लें आहा आनी हें घेवन आतां आमी फुडें वयतले। हेजे भितर चीफ मिनिस्टर, हांव आनी तेंचो तो सिव्हिल एव्हिएशनाचो डायरेक्टर ह्या तिगांनी सायन मारून तेंचे आमी ओके करतले आनी जो पर्यंत तेंची थंय घरां जायना, जो पर्यंत थंयचो जागो तेंच्या ताब्यान मेळना तो पर्यंत तेंच्यांनी थंयची घरां हालोवची न्ही हें आमी कंडिशन घातलेलें आहा आनी जेन्ना तयार जातले तेन्ना तांकां रिहॅबिलिटेशन करता। मोपाचें काम सध्या जलद गतीन चालू आसा। ती एक आमच्या पेडणेकारां खातीर एक बरी गोष्ट आसा आनी ताका कनेक्टेड सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसत ते वेवस्थीत सगळे काम चालू आसा तेंचे। ताका कनेक्टेड म्हणून एक आमचे लोकल जे कोण इफेक्टेड मनीस आहात तेंच्या खातीर सर्विसेचे जे काम बाबू आजगांवकाराचे कृपेन तेणी एक ध्येय दवरलेलें आसा। ते ध्येय तेजे कंप्लीट सरकारान करचे आनी एक बरो एअरपोर्ट जो आसा तो एक जावन पेडणे तालुक्याचो चेहरो मेरो टोटल बदलून वचपा खातीर बाबू आजगांवकारान ताका सपोर्ट करचो आनी ते कंप्लीट करून घेवपाचें। तो जो प्रोजेक्ट आहा मोपा एअरपोर्ट तो आतां कामाक सुरवात जाल्ली आसा, बघून आमी येयल्ले आसा आनी जो आमचो माननीय पर्यटन टुरिझम मिनिस्टर जो आसा तो आमकां असो एक दमदार नेतृत्व आनी पेडण्याच्या विकासा कडेन वाटचाल करणारो आसा। त्याच्या नेतृत्वाचेर पेडण्याचो जो मोपा एअरपोर्ट आहा तो पेडण्याच्या लोकांकय सहकार्य मेळटला आनी जो काम गती तेज मेळपाक आमचो जो मंत्री आसा मंत्री महोदय तो भरगच्च काम करपी। आज पेडण्याची 20 वर्सां ताका खबर आहा, पेडण्या बद्दल ताका अनुभव आहा आनी पेडण्याच्या प्रत्येक सरपंच उपसरपंच जे जाल्ले जे मागील जे आमचे सरकारान जावं सोशल वर्कर जो पेडण्याचे काम करपी जमीनदार भाडकार जावं सगळे पत्रकार हेंची तेंचे कडेन जाण आसल्या कारणान मोपा एअरपोर्टाक काम करपाक सगळे पेडणेकारांक बरोबर घेवन ते आतां जा काम सरकाराच्या माध्यमांतसून चालू आहा त्या कामाक सरकाराक जो काय गती आनी पेडणेकाराच्या थ्रू जी ताकद जाय ती आमच्या पर्यटन मंत्र्याच्या हातून थंय एक सहकार्य करून आमी त्या काम मार्गी लागता अशें करून पेडणे वासियांक जाता तितके नोकरी मेळपाचें काम आमच्या टुरिझम मिनिस्टरा कडसून आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडसून करून घेतलो।